आयज आमी आसात डायरेक्टर ऑफ अकाउंट जे खातें आसा थंयसर त्या बिल्डिंगे कडेन आमी आसा आनी डायरेक्टर ऑफ अकाउंट ही बिल्डिंग जी आसा ती आतां शिफ्ट करपाची आसा. ह्या बिल्डिंगेक फाजेंत अशें नांव पडिल्लें आसा आनी आयज आमी ह्या बिल्डिंगे कडेन आसात ती जाणून घेवपा खातीर. ही जी बिल्डिंग आसा ती आतां शिफ्टेड पर्वरी हांगासर जातली. जाल्यार आमचे बरोबर आसा आमचे ज्येश्ठ पत्रकार अविंद बगळे सर हांचे वांगडा आमी आयज उलोवप करतले. तांचे कडल्यान जाणून घेतले की ही जी बिल्डिंग शिफ्ट कित्या खातीर करता, हाका फाजेंत अशें नांव कित्याक पडलें, ही कितल्या म्हटल्यार पयलींच्यान ही बिल्डिंग आसा, म्हणजे पोर्तुगीज काळांतल्यान आमी म्हटल्यार जाता ही बिल्डिंग आसा. आयज आमी सरा कडल्यान जाणून घेवया. सर तुमकां येवकार गोमंतक टीव्हीन. सर आयज आमी अकाउंट्स ह्या बिल्डिंगे कडेन डायरेक्टर ऑफ अकाउंट ह्या बिल्डिंगे कडेन आसा. सर ही जी बिल्डिंग आमकां दिश्टी पडटा ही कितली म्हणजे पयलींची बिल्डिंग आसा? एक म्हटल्यार सगळ्यांचो एक व्हडलो गैरसमज आसा की पोर्तुगीज कालीन बिल्डिंग आसा. ही पोर्तुगीज कालीन बिल्डिंग ना, पोर्तुगीज येवच्या खूब वर्सां पयलीं सादारणतः 970 वर्सां ह्या बिल्डिंगेक आतांच्या रिकॉर्डानुसार जाल्या. तेचे पयलीं ती बिल्डिंग आसली काय ना म्हाकाय खबर ना, पण 970 वर्सां तरी ही बिल्डिंग अस्तित्वात आसा. आतां आमच्या फाटल्यान ही बिल्डिंग आसा, आमच्या फुडल्यान जी आसा ती पयलींची सेक्रेटरिएट आनी जो आदिलशाचो राजवाडो म्हणटात ती बिल्डिंग आसा आमच्या फुडल्यान. हे बिल्डिंग आनी ही बिल्डिंग हांचें जें बांदकाम आसा तें सादारणतः एकाच टायमाचेर जाल्लें. एकाच टायमाचेर केन्ना जाल्लें की कदंबाचो राजा एक जयकेशी पयलो म्हणजे फर्स्ट जयकेशी जो आशिल्लो त्याच्या काळान ह्या बिल्डिंगेची बांदकामां जाल्ले अशे कागदोपत्री पुरावे आतां आसात. तेणी एक त्या टायमाचेर आतां जशें आमी राज्यांनी गव्हर्नर नेमतात, एक प्रेसिडेंट आसता आनी प्रत्येक स्टेटीनी एक गव्हर्नर आसता, तेन्ना राजा जे जिखतले तेन्ना आपलो एक मंत्री थंय नेमताले आनी कदंबाच्या राजवटीत तेका धर्ममंत्री अशें म्हणटाले. अणय्या नांवाचो एक जो धर्ममंत्री आसा त्या 1500 शेकड्यान अणय्याक हांगा पणजे कदंबाचे जो राजा आसलो जयकेशी तेणी नेमिल्लो आनी तो ह्या बिल्डिंगेन रावतलो. आतां जी फाटल्यान जी आमचे बिल्डिंग जी आसा जेका पलास म्हणटात, कळ्ळें न्ही, आदिलशाचो राजवाडो म्हणटात, त्या बिल्डिंगेन तो रावतलो आनी ताचो जो खजिनो दवरपाचो जी जागा आशिल्ली ती ही बिल्डिंग आसा फाजेंत. आतां फाजेंत म्हटल्यार कितें तर फाजेंत म्हटल्यार शेती विशयक, शेताक लागींची सगळी गजाल आसा. म्हणजे आमचे आनी एक दुसरो एक गैरसमज सगळ्या लोकांचो आसा की आमी आतां कोमुनिदाद म्हणटा, गांवगिऱ्या वाठारांत जे ग्राम पद्दतीन जे चलता ती कोमुनिदाद पोर्तुगीजांनी हांगा हाडली अशें खूब जाण म्हणटात. पोर्तुगीज सिस्टम बरी आसा म्हणून, पण कोमुनिदाद किंवा गांवकारी सिस्टम ही पोर्तुगीजांनी हाडूं ना. पोर्तुगीज येवच्या पयलीं खूब वर्सां आदी पासून ती हांगा चालू आशिल्ली. म्हणजे गांव जेंच्यांनी वसयले ते गांवकार, ते गांवचे तेंच्यांनी त्या जमनीची जी मालकी आशिल्ली ती सगळ्यांनी एकठांय म्हणजे सामुदायीक अशी दवरली आनी तातूंतल्यान तेंच्यांनी पर्संटेज ठरोवन घेतली. ताका जो प्रॉफीट जातालो ते वांटून घेताले. आतांय कोमुनिदादी ते पर्संटेजनुसार ते प्रॉफीट वाडटा. पूण आतां कितें जालां की आतां कोमुनिदाद एक दुसरें स्वरूप आयलां, सरकाराय कंट्रोल करपाक पळयता, दॅट इज अ डिफरंट स्टोरी. पूण ते सगळो शेताचो जो सारो आसा की शेताचो कर आसा की जमीन भाड्यान दिल्ल्याचे जे कितें टॅक्स आसा तो सगळो लागीं करपाची बिल्डिंग म्हटल्यार ही फाजेंत. अशें त्या बिल्डिंगेचें नांव फाजेंत अशें जावन पडलें. सर फाजेंत म्हटल्यार हे पोर्तुगीजांनी नांव दवरलेलें बीन अशें कितें आसा? हय, पोर्तुगीज आयल्या उपरांत तेंच्यांनी ती फाजेंत म्हणजे तेंच्यांनी कितें पळयलें. आतां ताका जर तुका सांगपाक जर जाय जाल्यार हांव सांगता. पोर्तुगीज हांगा 1510 आयले. फेब्रुवारी 1510 तेंच्यांनी हे सगळे कॅप्चर केले. ताच्या पयलीं हांगा आदिलशाचें राज्य आशिल्लें आनी आदिलशाचो एक सरदार आशिल्लो तिमय्या म्हणून. त्या तिमय्यान हांकां पोर्तुगीजान मदत केली म्हणून पोर्तुगीज जिखले हो इतिहास आसा. त्या तिमय्याक तेंच्यांनी ह्या फाजेंत ही जी संस्था आसली ह्या संस्थेचो पयलो प्रमुख म्हणून नेमलो. तूं आमकां जिखून दिलें न्हू, हें तूं हांगा कर. पूण ताका तशें दिवंक ना तेंच्यांनी तेचे कडल्यान काय लाख नाणी तारण दवरली. म्हणजे तूं लागीं करपाचो टॅक्स, पूण तूं आमकां फटयतलो जाल्यार कितें तर तुवें डिपॉझीट दवरपाक जाय. ही डिपॉझिटाची पद्दत तेन्नाय आशिल्ली, लक्षान घे. तर ते डिपॉझिटांनी दवरलो आनी तिमय हाचो पयलो एक हें जालो. ताच्या उपरांत एक रिकॉर्ड असो मेळटा की मल्हारराव म्हणून, फूल नेम तेजें मेळना, मल्हारराव म्हणून एक मनीस आसलो, ताका ह्या सगळ्याचो प्रमुख म्हणून पोर्तुगीजांनी नेमलो. पोर्तुगीजांक हें बरें कित्याक दिसलें की एका जाग्याचेर सगळो टॅक्स लागीं जाता, तांकां सगळे कडेन भोंवचें पडना, सगळो टॅक्स हांगा लागीं जातलो. आनी आदिलशाच्या काळानूय खजिनो दवरपाची जागो म्हणून हो आशिल्लो. पोर्तुगीजांच्या काळानूय खजिनो दवरपाचो जागो आशिल्लो.
की आता तो खजिनो खंय आसा कित्याक हो एक वादाचो विशय किंवा चर्चेचो विशय आसा, पूण हो जागो एक खजिनो दवरपाचो जागो आसलो हे सारकें सत्य आसा. आनी जेन्ना गोंय मुक्त जालें तेच्या उपरांत हांगा डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स 1963 म्हणजे जी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची जी सिस्टम आशिल्ली तीच हांगा एडॉप्ट केली. ती एडॉप्ट केल्या उपरांत 1963 डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स हांगा सुरू जालें. पूण ताच्या आदी डायरेक्टोरेट कोणी सुरू केल्ली जाल्यार पोर्तुगीजांनी सादारणता 1951 सालांत हांगा डायरेक्टोरेट ह्या बिल्डिंगेन सुरू केल्ली. मागीर ती जी फाजेंत म्हणून जी कितें संस्था आशिल्ली ती डिजॉल्व करून तेंच्यांनी एक डायरेक्टोरेट हे केल्ली आनी एक सेक्रेटरी म्हणून ताका ते नेमताले. ते गोंय मुक्त जावचे पयलीं एक 10 वर्सात ते सगळे सुरू आशिल्ले. इतली ही पोरणी सादारणता 970 वर्सांचो इतिहास आशिल्ली अशी ही बिल्डिंग आसा. सर तुमी सांगले ते हिसपान पयलीं म्हणजे पोर्तुगीज टायमार ते खजिनो आशिल्लो तो ह्या बिल्डिंगेन दवरताले. तसोच खजिनो म्हटल्यार हांगासर कितें म्हणजे जी नाणी आसतली किंवा पयशे आसतले छापप बीन कितें हांगा जाताले? पोर्तुगीजांच्या काळात 18व्या शेंकड्यान असो एक नोंद मेळटा की ही जी बिल्डिंग आसा ह्या बिल्डिंगेन ते कॉयन तयार करताले. म्हणजे जे पोर्तुगीजांचे इस्कूत बिस्कूत जे म्हणटा पळय ते कॉयन हांगा तयार जाताले असो एक उल्लेख मेळटा. तांची नाणी जी ही आसली पोर्तुगीजांचे जे पयशे आशिल्ले ते गव्हर्मेंट आतां जो प्रिंटींग प्रेस आसा पुलीस हेडक्वॉर्टराच्या सायडीक थंय ते छापताले नोटो, पण नाणी तेंची हांगा ह्या बिल्डिंगेन तयार जाताले हे उल्लेख आसा. पण मागीर ती मशिनरी खंय गेली किंवा आनीक कितें खंय गेलें तिचो कांय आतां रिकॉर्ड खंयच ना. म्हणजे पोर्तुगीज काळांत कितें आशिल्लें तिचो रेकॉर्ड ना. पूण हांगा नाणी पाडली वयताली, नाणी तयार केली वयताली ही गजाल सारकी खरी आसा. सर ह्या बिल्डिंगेची कितें हिस्ट्री आसा म्हणजे इतिहास कितें आसा ह्या बिल्डिंगेचो? ह्या बिल्डिंगेचो एक मोठो इतिहास हेचे खातीर आहा की आमच्या भारत देशान जर आमी पळयलें जाल्यार गांवकारी सिस्टम किंवा जमीनदारी सिस्टम जी आसा ती एक वेगळ्या प्रकारची गोंयान अस्तित्वान आयजूय आसा. म्हणल्यार कितें की गांवच्या सगळ्या जमनीची जी मालकी आसता ती सगळ्यांची आसता आनी सगळे जाण ती जमीन करता, तातलें उत्पन्न दिता आनी तातूंतल्यान जे प्रॉफीट जाता ते प्रॉफीट वांटून घेता. अशी सिस्टम इंडियाच्या इतर भागांनी ना. इतर भागांनी तांकां लँड सिलींग एक्ट हाडचो पडलो. इतले जमीनदार व्हडले जाले की लँड सिलींग एक्ट हाडलो आनी जमीन सरकारान काडून घेवन ती दुसऱ्यांक दिली किंवा सरकारान आपल्या ताब्यान घेतली. पूण हांगा एक कितें म्हणटा ताका कॉपरेटीव सिस्टम पयलींच्या काळांतली कॉपरेटीव सिस्टम गोंयान आसली आनी तेचो सगळ्याचो जर कितें जर पुरावो आसत तर ही बिल्डिंग म्हणजे ते कॉपरेटीव जे आसले गांवागांवांनी ते टॅक्स खंय फारीक करताले जाल्यार फाजेंतान करताले. मागीर पोर्तुगीजांनी तालुका पातळीचेर तेंच्यांनी म्हणजे तेन्ना तालुका नासले महाल म्हणटाले ताका, बार्देश महाल, अंत्रूज महाल अशे महाल म्हणटाले. त्या महालाचेर प्रमुख गांवांनी तो टॅक्स गोळा करपाची पोर्तुगीजांनी सोय केली. पण ताच्या पयलीं लोक हांगा येवन टॅक्स गोळा करताले. म्हणजे एक टॅक्सेशन सिस्टम किंवा एक गांवकारी सिस्टम आणि एक लँड रिफॉर्म म्हणजे सगळ्यांच्या मालकीची जमीन. आता आमी म्हणटा की कम्युनिटी किचन बिचन हो आतांचो एक हें आसा कितें कन्सेप्ट आसा. पण त्या टायमाचेर कम्युनिटीची सगळी मालकी आसपाचो जो कन्सेप्ट आसलो ती गोंयाच्या सोसायटीन रुजलेलो आसलो. ताचे सगळे पुरावे म्हणटा दाखोवपी ही बिल्डिंग ताका लागून उबी केली की शेताचो सगळो महसूल जो आहा, शेत सारो आसतलो किंवा टेनंट टॅक्स आसतलो किंवा जमीन भाड्यान दिल्ली त्याचो टॅक्स आसतलो सगळो लागीं करपाचो. आनी मागीर जर पोर्तुगीजांनी सगळ्या डिपार्टमेंटाचो जो टॅक्स आहा तो ह्या बिल्डिंगेन लागीं करपाक सुरू केल्ले. हे फाजेंत म्हणटा न्ही तो एक मोठे प्रस्त पोर्तुगीजांच्या अखेरच्या सादारणता एक 50-60 वर्साच्या काळान फाजेंताचो प्रमुख म्हटल्यार तो एक व्हडलो मनीस कित्याक तेजे कडेन सगळे पयशे आसताले, ट्रेजरी आसताली, कळ्ळें न्ही. आतां त्या टायमाचेर पयशे दवरपाचे जे पद्दती आशिल्ले ते आमकां खबर आसले. कोण जमनी पोंदां दवरताले, कोण वण्टींनी दवरताले अशें तेन्नाचे कित्याक प्रिमिटीव तेन्नाचो हें तेन्ना तलवारीन बिलवारीन लढाय करपाचें दिसते.
तर त्या दिसांनी पयशे खंय कशे दवरले आसतले, सोने नाणे तेंच्यांनी खंय दवरले आसतले अजून कोणाक खबर ना. कित्याक ह्या बिल्डिंगेचें तशें रिनोवेशन अजून कोणी करूंक ना, म्हणजे गोवा सरकारानूय करूंक ना किंवा पोर्तुगीज काळानूय तितकें रिनोवेशन जावंक ना. एक गजाल जाली की 18व्या शेंकड्यान भूकंप हांगा जाल्लो तेन्ना ही बिल्डिंग आनी ही बिल्डिंग पडिल्ली ताचें एक फेर बांदकाम पोर्तुगीजांनी केलां, पण तें एक मर्यादीत स्वरुपाचें आसलें. म्हणजे हो जो आतां पलास जी आमी म्हणटा जी आमच्या त्या सायडीन आसा ती पलास तेन्ना किल्लो आशिल्ले. तेचो आतां तेंच्यांनी ही जे बिल्डिंगेचें रूप जें दिलां तें पोर्तुगीजाच्या काळान दिलां. पण ह्या बिल्डिंग ही जी बिल्डिंग आहा हाची बिल्डिंगेच्या सगळो जो रूपरेशा न्हू ती पयलींचीच रूपरेशा आसा, कळ्ळें न्ही. सर आतां जर आमी पळयत जाल्यार जशी ही बिल्डिंग आसा तशीच बिल्डिंग पर्वरी जातली कशें दिसता तुमकां, आनी तशीच कामगिरी म्हणजे पयलीं जशी आसताली तशीच कामगिरी आतां जातली कशी दिसता तुमकां? पर्वरी जी बिल्डिंग आसा ती सोफिस्टिकेटेड बिल्डिंग आसतली. कित्या खातीर तेंच्यांनी आतां डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्साचे जे गरजो आसा, कित्याक आतां अकाउंटींग जें आसा तें सगळें कॉम्प्युटरायज अकाउंटींग जाता. आतां कोण हातीन बरयना, कॉम्प्युटराचेर सगळें डिजिटल सगळें जाता. तेका लागून तांचे त्या स्वरुपाची बिल्डिंग थंय आसतली. ही डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स हांगा सुरू करपाची म्हणजे कित्याक आणखी तांकां दुसरो ऑप्शन नाशिल्लो. कित्याक पणजेन जेन्ना सगळीं ऑफिसां आसतालीं तेन्ना सरकारा कडेन खूब बिल्डिंगे नासताले. तेन्ना ही अकाउंट तेंच्यांनी फाजेंताची जी बिल्डिंग आसा ती अकाउंट्सान तेंच्यांनी वापरपाक घेतली. पण आतां अकाउंट्साक जायी तशी पर्वरी बिल्डिंग जातली. तेका लागून तेंची एफिशियन्सी वाडटली, लोकांची कामाय बेगीन जातली अशी आमी आस्त दवरूं येता. पण ही जी जुनी बिल्डिंग आसा हाचो जो इतिहासाचो जो वारसो आसा तो इतिहासाचो वारसो कोण विसरूं शकना. कित्याक हांगा जे अकाउंट्स आसा किंवा हो रेकॉर्ड्स आसा हे खूब पोर्तुगीज कालीन रिकॉर्ड्स आसा. म्हणजे तेच्या पयलींचे रिकॉर्ड्स हाका खबर ना, कित्याक तेन्ना खंयच्या वेगवेगळ्या भाशेनी लोक बरयताले. पण पोर्तुगीज भाशेंतलो जो रिकॉर्ड्स आसा तो अजुनूय आर्कायवान आसा, तो तुमी पळोवंक शकता. ते हांवें थोड्या आर्कायवांतल्यान म्हायती घेतले उपरांत म्हाका कळ्ळें की सादारणता 970 वर्सां पोरणी अशी ही बिल्डिंग आहा. पोर्तुगीज फक्त 450 वर्सां आसले. तो जर आमी विशय केलो जाल्यार तेच्या पयलीं कितली वर्सां बिल्डिंग आसतली हो तो विशय करूं येता. 970 वर्सां ही जर बिल्डिंग आसतली जाल्यार पोर्तुगीज येवच्या पयलीं कितलीशीं वर्सां पयलीं असली बिल्डिंग बांदपाची टॅक्नॉलॉजी आमचे कडेन आसली. दुसरें कितें, एक लोक म्हणटा कितें पोर्तुगीजांनी ओल्ड गोंयाचून आमची जी राजधानी आसा ती राजधानी आमी पणजे हाडली. तर अशें ना, पोर्तुगीज येवच्या पयलीं पणजे कितें तरी आशिल्लें. हो आदिलशाचो राजवाडो आशिल्लो, ही फाजेंताची बिल्डिंग आसा ती आशिल्ली. म्हणजे पणजी ही तेन्नाय अस्तित्वात आशिल्ली. म्हणजे पोर्तुगीजांनी येवन हांगा कितें नवे वसयले अशातलो भाग ना. कितें जालें पोर्तुगीजांनी कोणा कडल्यान ताब्यात घेतले तर आदिलशा कडल्यान घेतले. फेब्रुवारी 1510 तेंच्यांनी ते ताब्यात घेतले. तेका लागून तांकां कितें दिसलें हे आदिलशाचे नासतले, ते कोणाच्या ते आदिलशानूच बांदले आसतले. तांकां खबर ना की आदिलशान आनी कोणा कडले जिखून घेतिल्ले. कदंबाच्या राजवटीच्या काळान जयकेशीच्या राजवटीन इन पर्टिक्युलर हे दोनूय बिल्डिंगे आसले. हे पोर्तुगीजांक खबर आसपाची गरजय ना. तेंच्यांनी म्हटलें हे आदिलशाचे आसतले म्हणून सगळे तेंच्यांनी जे कितें जिखून घेतले ते आदिलशाचे म्हणून नामकरण केलें. आनी तोच इतिहास आमी आज मेरेन सगळे सांगत आयल्यात की आदिलशाचे. पण आदिलशा येवच्या पयलीं खूब आदी पासून हे सगळे अस्तित्वान आसा. आनी तेका लागून हे म्हणजे ह्या सादारणता वेस्टर्न जर आमी किंवा एक सदर्न इंडिया जर पळयली तातूंतले जर खूब पोरणे जर इमारती काडले तर त्या काय पोरण्या इमारतीन ह्या दोन इमारतींचो समावेश जावपाक जाय. 970 वर्सां म्हणजे सादी गजाल न्ही. आमी बांदिल्लें घर सादारणता 50-60 वर्सां जाले तर ते मोडपाक येता. 970 वर्सां एखादी बिल्डिंग टिकून उरता तर तेन्नाचे आर्किटेक्चर आसतले, तेन्नाचे सगळे बांदकाम शास्त्र आसतले हे अभ्यास करपा खातीर आनी तेन्नाची रचना तेंच्यांनी कशी केल्ली आसतली, पयशे ते कशे दवरताले, अकाउंट्स कशे दवरताले, कोण खंय बसतालो की आमकां खबर ना की कितल्या व्हडल्या मनशांचे पांय ह्या बिल्डिंगेक लागल्या, त्या आदिलशाचे पॅलेसीक लागल्या आमकां खबर ना. पोर्तुगीजांचो खंयचो वायसरॉय आयल्लो, आदिलशा स्वता हांगा आयल्लो काय ना आमकां कांयच खबर ना. कदंबांचो तो जयकेशी राजा जो आसलो तो स्वता हांगा केन्ना आयल्लो काय ना कोणाक आजून रिकॉर्ड्स खबर ना. अशे अनेकांच्या पदस्पर्शान पुनीत जाल्ली अशी ही बिल्डिंग आहा. तेका लागून ती हेचे फुडें जतन करून दवरपाक जाय. सरकारान ती रिबिल्ड करपा खातीर पाडूंक फावना, ताचे आनी म्युजियमचो आनी कितें तरी रुपांतर करपाक जाय. पण ह्या बिल्डिंगेचो इतिहास सांगपी एक लायट अँड सावंड शो सुद्दां सरकाराक करूं येता. तो जर तेंच्यांनी जर केलो जाल्यार हो जो इतिहास आसा हो नव्या पिढये मेरेन आनी जे पर्यटक गोंयान येतात तेंचे मेरेन पावतलो. सर अशेंय म्हटलें वयता की ह्या बिल्डिंगेन पयलीं अशी भुयारां आशिल्ली की हांगासून डायरेक्ट तेवटेन वचपाक बीन अशें मेळटालें. कितले ह्या बिल्डिंगेन भुयारां अजुनूय आसात. आतां कितें जालां की सरकारान तो सगळे भाग बंद केला, तेका लागून थंय वापरान ना. पूण ह्या पलाशीच्या त्या सायडीन नुस्तें गरोवपाक जे लोक बसता पळय थंय एका भुयाराचें ओपनिंग आसा.
दुसरें एक भुंयार आहा ती पलाशीच्या भितन जोड केल्ल्या आनी तिसरें भुंयार अशें म्हणटात की ते आल्तीन मेरेन वयताले. आल्तीन जेन्ना तेंचो कोण तरी व्हायसरॉय बी असो कोण रावतालो तेन्ना तेचे मेरेन वचपाचें म्हणजे सरकारी खजिनो जो आसलो तो खजिनो व्हरपाची हाडपाची. केन्ना तुमकां आतां दिसतालें की न्हंय मेरेन ते भुंयार कित्याक तर पयलींच्या टायमाचेर रोडान तितले ट्रान्सपोर्ट नासले. पोर्तुगीज काळान जे आसले ते उदकांतल्यान सगळे वयताले. म्हणजे पोर्तुगीजांत तुमकां आतां सांगलें जाल्यार अजाप दिसतलें. हळदोणे आसत, वळवय आसत, सांकळे आसत. म्हणजे म्हाका आदले मुख्यमंत्री प्रताप सिंग राणेन अशें सांगलें की ते जेन्ना निवडून येयले आमदार म्हणून तेन्ना ते वाफरात बसून पणजे येताले आनी ते म्हणटाले आपूण तेन्ना गोमंतक घेतालो सांकळेन आनी वाफरान तो पेपर सगळो वाचून सोंपयतालो आनी आपूण पणजे येतालो. म्हणजे तेन्ना मेरेन सुद्दां ती एक रिवर नेविगेशन म्हणटले किंवा नदीची वाहतूक आसा ती वाहतूक तेन्ना सुरू आसली. तेका लागून ह्या भुंयारांतल्यान ते सगळे खजिनो बिजिनो व्हरपाची हाडपाची जी वेवस्था आसली ती भुंयारा मार्फत आसली. तेका लागून ही 2-3 भुंयारां पळय आहा ती आजुनूय आसा. आतां जे ह्या बिल्डिंगेन जे कॅन्टिनाचो जो भाग आसा कॅन्टिनाच्या सायडीचो जो भाग आसा थंय लॉक आसा मारिल्ले केन्ना ते उक्ते करिनात. थंयच्यान ती सगळीं भुंयारां ओरिजिनेट जातात आनी त्या भुंयारांतल्यान न्ही खुबशे फावटी उदकांतले सोरोप बिरोप ह्या बिल्डिंगेन येतात. पावसान खूब फावटी जर तुमी कोणाकय विचारले जाल्यार ते सोरोप ह्या बिल्डिंगेन येता. सोरोप खंयच्यान येता त्या भुंयारांतल्यान येता अशी ती गजाल आसा. सर जशी ही ओल्ड बिल्डींग आसा तशीच पणजेन खुबश्यो ओल्ड बिल्डिंगी आसतल्यो त्यो सुद्दां म्हणजे मेनटेन करपाची गरज आसतली. अश्यो कितल्योश्यो बिल्डींग आसा ज्यो आजून मेनटेन करूंक ना किंवा मेनटेन करपाक जाय. पयलीं म्हणजे पणजे हें जें शहर आसा पळय तें आमच्या पश्चिम किनाऱ्या वयलें एक पोरणे शहर. पोरणे शहर कितलें पोरणे शहर जाल्यार पणजे शहरान पयलीं येवपाक एकूच पाटो आसलो. आतां नवीन आणखी 2 पाटो जाले. भायर वचपाक पाटो ओल्ड आसा. तो पूल कितलो पोरनो आसतलो असो जर कोणी प्रश्न विचारलो जाल्यार साद्या भाशेन जर ताका सांगपाचें जालें की छत्रपती शिवाजी महाराज जे आसा ते 5 वर्साचे आसले पळय तेन्ना तो पूल बांदिल्लो. कितलो पोरनो आसतलो तो पूल पळय. ते पूल तसलो पूल जतन जावपाक जाय. पणजेन ही एक बिल्डींग आसा खंयची फाजंताची आदिलशाह पॅलेस आसा. तेचे उपरांत तुका गव्हर्मेंट प्रिंटींग प्रेसाची बिल्डींग आसा. पुलीस हेडक्वॉर्टर्स आसा. कलेक्टराची बिल्डींग आसा. आल्तीन लिसांव म्हणून पयलीं जे हायकोर्ट बसताले ती लिसांवाची बिल्डींग आसा. थंय कांय क्वॉर्टर्स आसा. जुंता क्वॉर्टर्स ताका म्हणटा फुडल्यान ते क्वॉर्टर्स आसा. तेचे उपरांत तुमी पळयलें जाल्यार राजभवनाची जी काबोची जी बिल्डींग आसा ती बिल्डींग आसा. अशे अनेक बिल्डींग पणजेन आसा. 2 STC म्हटल्यार 2 सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर जे आसा मिलिटरीच्या ताब्यान जे आसा कांपाल ती बिल्डींग अशे खूब पोरणे बिल्डिंगी आसा. फक्त कितें जाला की सरसकटपणे आमी ते पोर्तुगीजांनी बांदले अशें म्हणटा. पोर्तुगीज कितें म्हणटा आमकां खबर ना ते आदिलशान बांदले. दोनूय खचत ना. तेच्या पयलीं ते बिल्डींग आसले काय कितें सरकारान हाचो जो इतिहास आसा ह्या बिल्डिंगेचो इतिहास तशें तो इतिहास प्रत्येक त्या बिल्डिंगेच्या हाचेर भिंतीचेर सारको बरोवपाक जाय. ते प्रदर्शीत करपाक जाय. जालें जाल्यार ऑडियो विज्युअल शोज जे आसता इतर ठिकाणी आमी गेले तर लायट एंड सावंड शोज पळयता तशे शोज करून हे बिल्डिंगेचें म्हत्व कितें ह्या बिल्डिंगेनी कोण कोण लोक काम करून गेल्यात व्हडले लोक आनी ह्या बिल्डिंगेन कितें कितें आसलें कितें कितें आसा ह्या बिल्डिंगेची रचना कितें आसा ह्या बिल्डिंगेचें बांदकाम जे केलें गेलें ते फातर 2 फातरां मदीं आतां आमी सिमेंट वापरता त्या टायमाचेर कितें वापरलेले गेले आसले. हे सगळी जी तांत्रीक जी म्हायती आसता पळय ही म्हायती जर सरकारान दिली आनी हाचें जर जतन केलें न्हय जाल्यार जे ट्युरिस्ट लोक येता तेंचे खातीर पणजेन खूब जाण ते म्हणटा पणजेन आमी पळयतले कितें खूब जाण म्हणटा ट्युरिस्ट पणजे क्या देखणे काय तर पणजेन पळोवपा सारके बरेच गजाली आसा. सरकारान ते डेवलप करपाक जाय आनी सरकारान ते तेंच्या मुखार योग्य पद्दतीन नव्या पद्दतीन मांडपाक जाय. ते जर मांडले जाल्यार हे सगळे बिल्डिंगी आहा पळय ते तशेंच रावतले आनी आमचो जो इतिहास आहा तो नव्या पिढीकय कळटलो.
हे आतां सध्या तरी 400+ स्टाफ काम करता, पूण ह्या बिल्डिंगेची इतली ती कॅपेसिटी बसोवपाची ना. खरें म्हणजे स्टाफ आमचे सारकें इतलें कंजेशन बसता की कामाची जितली जाय तितली एफिशियन्सी आमकां मेळना. आतां नवी बिल्डींग सगळ्यो फॅसिलिटीज अवेलेबल आसा, म्हणटकूच थंयसर वास जागा आसा, प्रत्येक तरेच्यो फॅसिलिटी अवेलेबल केल्ल्यो आसा. म्हणटकूच ती कामा बद्दल तर प्रश्नच येवचो ना. सगळ्यांक सगळ्यो सुख सोयी मेळटल्यो, कामाची एफिशियन्सी वाडटली आनी सगळें हें आमचें हें जातलें, म्हणजे खूब बरें एटमॉस्फियर सगळ्यांक मेळटलें. हय, परत गाडयांचें कंजेशन जावचें ना. ते गाडयो पार्किंग करपाक जागा प्रॉपर मेळटली. हांगासर कितें जातालें, रस्त्यारूच आसल्या कारणान गाडयो पार्क करपाकूय त्रास जाताले आनी बार्देशाच्या लोकांक जाल्यार चड लागीं जालें आनी चड पयसूय अशें ना ते पणजे पासून सादारण 1-2.5 किलोमिटर बी आसतलें, लागीं जालें सगळें. आम्ही आता बगडी सरा कडल्यान सगळी इन्फॉर्मेशन जाणून घेतली आणि ही जी बिल्डिंग आसा ती खऱ्यांनीच पयलींच्यान जशी आसा तशी आसा. खंय तरी तेजें मेंटेनन्स मातशें आमकां खंय तरी पळोवपाक मेळटा. पूण समज जर आतांच तुमी पळयत जाल्यार ही इतली सुंदर अशी बिल्डिंग पयलींच्यान आसा तशीच आसा. जाल्यार आतां डायरेक्टर ऑफ अकाउंट जे आसा ते खातें आतां पर्वरी हांगासर वयतले आनी 9 नोव्हेंबर ते 5:45 वरांचेर ही जे अकाउंट खातें जें आसा तें बंद जातलें आनी परवा म्हणजे 10 नोव्हेंबराक ते हे जे खातें डायरेक्टर ऑफ अकाउंट खातें पर्वरी हांगासर उक्तें जातलें. जाल्यार ह्यो ज्यो बिल्डिंग्यो आसा त्यो म्हणजे पयलींच्यान ज्यो बिल्डिंग्यो आसा, ओल्ड बिल्डिंग्यो आसा त्यो मेंटेन करपाक जाय. जाल्यारूच फुडले जे ट्युरिस्ट येतले किंवा फुडली पिळगी आसतली तांकां ह्या ओल्ड बिल्डिंगे बद्दल जाणा जातलें. गोमंतक TV खातीर पणजेच्यान कॅमेरामॅन हर्ष सईत, हांव वर्षा आश्वेकर.